तर पोर्टाचे सर पॅकेज कितले सांगा पोर्टाचे बस पोर्टाचे अशे तेंचे स्कीम आसा. इट इज लायक PPP बिटवीन सेंट्रल गव्हर्मेंट अँड लोकल गव्हर्मेंट. सो इट इज गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट. कित्याक एक एकदां प्रायवेट केल्यार मातशें एक दुबाव येवपाक शकता. दिस इज PPP बिटवीन गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट. इट इज गोइंग टू बी ऑन रेव्हेन्यू शेअरिंग बेसीस. 100% expenditure is going to be done by the center. Only revenue sharing model is revenue येयल्यार 50-50 शेअर करपाचे एक 20 वर्सान वा 25 वर्सान परत आमकां फूल ट्रान्सफर करतले आमची प्रॉपर्टी जातली. ही स्कीम आसा ती. सिटी अजून सर फायनलाइज जाऊन ती ऑलमोस्ट फायनलाइज जाला. ऑल ओव्हर गोवा कॉन्फरन्सीत तेणें आश्वासन दिला. सो तो केन्ना एकदां उतर दिलें आनी एकदां कितें सांगलें केन्ना फाटी वचना. सो कोणें ते भाशेन काळजी करपाची गरज. प्रायव्हेट बसी तुम्ही घेवपाचे आसा ते प्रोसेस खंय पावला? तो आतां नेक्स्ट कॅबिनेट मिटींग आहे. हायरिंग ऑफ प्रायव्हेट बसीस तो एक विशय येतलो. आमी मातशे ते म्हणजे जाता तितले बऱ्यान ते बरे चेंजीस करता. कित्याक एकदां केले सदां उरपा जाय आनी चलपा जाय. इट शूड वर्क प्रॅक्टिकली. मातशे टायम लागता. तशें सर तुमचे इलेक्ट्रीक बसी हाडपापेक्षा तुम्ही वाडून तो येता. इलेक्ट्रिकल बसीस येता. आतां हे दिसांनी त्यो उरलेल्यो त्यो येवपाच्यो आसा. ते उपरांत आनीकूय येता. हांवें मायज मागलेले आसा. आमकां मेळटले. तेणें आमकां तुमी जाणा नितीन गडकरी बाब आमकां कितें आश्वासन दिल्यार तो आपले पूर्ण करताच. आश्वासन दिल्लें बेश्टो सांगता आनी तेजे ते काबार जायना.